नमस्कार. आयच्या ब्रेकओवरात तुमकां येवकार. काल कोंकणी मराठीचेर भरपूर चर्चा जाली, मुदीक रोमीचेरय चर्चा जाली. आनीक विजय सरदेसायान जेन्ना हो इशू काडलो आनी फक्त कोंकणी हो सूर लायलो तेन्ना सभागृहातलें वातावरण सुद्दां मातशें तंग जालें. खूब जाण म्हणटात की विजयाक वाद करपाची संवय जाल्या. सरकाराक खंय तरी सरकाराक नवीन नवीन हेडेक्स दिवपा खातीर विजय नवे नवे विशय सोदून काडटा. खरेंच तें गजाल तशीच काय विजयाक खरेंच ह्या विशया भितर इंट्रस्ट आसा हें आमी जाणून घेतलें आनी ह्या मुद्द्याचेरय उलयतले. दोन विद्वान अशे आमदार आसा आमचे बरोबर. पयले आहा डेफिनेटली वाद करपी विजय सरदेसाय आनी दुसरे आसात भाजपाचे आमदार, भाशातज्ञ म्हणपाक शकतात, लेखक म्हणपाक शकतात. हांव विशेशण सांगपाक गेल्यारच 5 मिनटां वतली ते विष्णू वाघ. स्वागत तुमचें. एक कितें वाद करपाची तुका उमेद? असेंब्ली चल्ल्या, सरकाराक त्रास दिवया, पर्रीकाराक एक नवीन हेडेक दिवया, एक नवीन इशू काडया आनी तातूंतल्यान घालून सोडया धुमशण म्हणून वाद करप? ना कितें आमी हे दिसांनी पेपरान वाचलां की एक असो मुवमेंट चल्ला की ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट 1988 वर्सान जो राजभास कायदो म्हणून जाल्लो तो कायद्यान परिवर्तन हाडपाक हो परिवर्तनाचो सरकार लायनीचेर आशिल्लो असो सगळ्यान एक हवा जाल्ली. आतां हो राजभास कायदो उगीच जावंक नासलो. खूब लोकांनी ताचेर सॅक्रिफायस केल्लो आहा. एक व्हडलें कोंकणी एज्युटेशन म्हणून जालें. थोडे खंयच्या आदाराचेर म्हणटा की सरकाराक कायदो अमेंड करपाक जाय आशिल्लो म्हणून? कारण चीफ मिनिस्टर कन्सिस्टंटली चीफ मिनिस्टर असोच स्लोली करून हाडपी तो, तसो लो लो करून करपी तो. चीफ मिनिस्टर सगळें सांगता तशें करता अशें कांय ना. आनी हेंच तें परिवर्तन कायद्यान तुजो परिवर्तन हाडूंक सोदतालो आनी हाडूंक जावचें न्ही म्हणून तुजो मुद्दो लँग्वेज मराठी नाकाच. अरे म्हजो मुद्दो जो एक्ट आसा, ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट आसा, तातूंत कोंकणी ही राजभास हें सगळें एग्री जालां. तातूंत आसा तसोच प्रिजर्व करचो. लेट अस टॉक ओन्ली विदीन द एम्बीट ऑफ द ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट. हांव म्हणटा की तातूंत एमेंडमेंट कसलोच हाडूंक जायना आनी तो उगीच जावंक ना. गोंयकारान सॅक्रिफायस करून तो जाल्लो आहा. विष्णू पडटा ही गजाल. तागे मेन मुद्दो तो आहा की आपूण बेश्टो वाद करना, आपूण जेन्युइनली ताका तुमी हात लावपाक सोदताले कायद्याक म्हणून आपणे बोवाळ केलो. राजभासा कायदो चालीक लायत सावन आज 25 वर्सां जाली. ह्या 25 वर्षांत ह्या कायद्याचो वापर कसो जालो आनी ताजो कोंकणी कितलो फायदो जालो हो संशोधनाचो विशय. म्हाजें तर स्पश्ट मत अशें की त्या वेळार हो कायदो जावपा खातीर जे घटक आशिल्ले ते घटक लेगीत आज राजभाशा कायद्याचेर समाधानी ना. सो ह्या कायद्याचो आतां एकूणच पुनर्विचार जावपाचो वेळ येयल्लो आसा. पुनर्विचार म्हणजे कितें? पुनर्विचार दोन तरेचो जावपाक शकता. एक, जो कायदो आसा तो प्रभावीपणान अंमलात हाडप. दुसरो, कायद्यांत बदल करप आनी मराठीक तुगेलो सेम दर्जो दिवप. तुगेलो जो हें आसा पुनर्विचार तो खंयच्या लायनीचेर आसा? म्हजो पुनर्विचार आसा तो कोंकणी आनी मराठी ह्या दोगांकूय समान मुद्दो दिलो न्ही जाल्यार अदीक बरें जातलें. कित्याक लागून? ताचें कारण म्हणजे हांवें ठामपणे तें सांगलां आनी हें मत खूब वेळ सांगलां हांवें. कोंकणीची परिस्थिती अशी आसा की कोंकणी जर एकाकी पडत जाल्यार इंग्लीशची सहज शिकार करूं शकता. कोंकणीक मराठीचें कुशन मेळ्ळें जाल्यार कोंकणीचें स्थान अदीक सुरक्षीत जातलें. सो कोंकणी जर सुरक्षीत दवरतले जाल्यार मराठीचें जें एक पयलीं पासून जें कवच जें ऑलरेडी आसा तें आमकां राखून दवरचें पडटलें. तो कोंकणीची बरी चिंतून तुका सांगता की मराठीक सहभागी करया म्हणून? पळय, ऑफिशियल लँग्वेजीन इंग्लीश म्हणटी खंयच ना. कोणेच इंग्लिशीचो डिमांड करूंक ना ऑफिशियल लँग्वेज करची म्हणून. हो इशू इज बिटवीन कोंकणी आनी मराठी. इंग्लीश एज इट ऑफिशियल लँग्वेज एक्टान बाय डिफॅक्टो इट इज ऑफिशियल लँग्वेज. इट्स इंटरनॅशनल लँग्वेज. ती जातलीच थंय. हांगा गोंयची आमी स्पेशल स्टेटस हेंच म्हणटा न्ही तुका. हो सरकार एक सायडीन स्पेशल स्टेटस म्हणटा. स्पेशल स्टेटस राजभाशेचो कट करूंक सोदता. कसलो स्पेशल स्टेटस? म्हळ्यार परिवर्तन इज अ फ्रॉड. सारकें फ्रॉडूच हे आमकां मुद्दो आहा की तुगेलो मराठी जर कोंकणी बरोबर उरली जाल्यार कोंकणीक फायदो जाता. काय फायदो जायना. कोंकणीक फायदो जाता फकत कोंकणींतल्यानूच. मराठींतल्यान कसो फायदो जातलो? मराठी कोंकणीचो जागो घेवंक सोदता मरे, अर्ध जागो खावंक सोदता. तो फायदो कसो करतले? मराठीचो जो आपलो जागो गोंयांत आसा पळय हो आयज कालचो न्ही, तो 12व्या शेंकड्या सावन चालू आसा. हाजेर मोठी भासाभास जो येता की मराठी हांगा केन्नाच्या ना. हांव सदांच सांगत आला की मराठी गोंयची महाराष्ट्रांतल्यान येवना. गोंयाक आपली अशी मराठीची स्वयंभू परंपरा. पयलें संगीत मराठी नाटक हें महाराष्ट्रान जन्माक येवना. पयलें संगीत मराठी नाटक गोंयान जन्माक आयलां. जी पयली मराठी बायल नाटककार आशिल्ली महाराष्ट्रांतली न्ही ती गोंयची. ह्यो सगळ्यो परंपरा बेश्ट्यो येयनात.
आमच्यो आतां आरत्यो घुमटाच्यो ज्यो आरत्यो आसा ह्यो खूब लोककलेचो प्रकार. लोककला ह्यो मॉडर्न कलेच्या परस कितल्यो तरी पोन्न्यो, पूण त्या घुमटाच्या आरत्यांचेर ज्यो पळय आरत्यो म्हणटात ह्यो नामदेव, एकनाथ, रामदास हेंच्योच म्हणटा. ही परंपरा कितें बेश्टीत कोणें लादली आनी माथ्यार आमच्या थोपली म्हणून येना, ती भितरल्यान आसची. स्ट्रॉंग आर्ग्युमेंट विथ हिस्टॉरिकल फॅक्ट्स. हाव आर यू गोइंग टू काउंटर इट? आता विष्णू खंयच्या भाशेन सांगताय? अरे भाशेन सांगपाचो प्रश्नूच ना. हांगा तुका जाय जाल्यार हांव ते मराठीनूय सांगू शकता, ते हिंदीनूय सांगू शकता. गोंयचे लोक कोंकणी उलयतात, चड उलयतात म्हणून कोंकणी राजभास जाली. तातूंत आनी डायल्युशन काय ना. तातूंत प्रमोद पळय, खंयची भाशा उलयता म्हणून ती राजभाषा जायना. भाशेचो व्यवहारांतलो वापर हो राजभाशेचो निकश. तेन्ना ऑफिशियल उलोवपाची भाशा ही राजभाषा. हांव त्याच मुद्द्याचेर येता. तुका घेता मागीर तुका घेता. राजभाषा ठरोवपाचे निकश कितें विष्णू? राज्यभाषा ठरोवपाचे निकश म्हणजे कितले लोक प्रत्यक्ष व्यवहारांत ती वापर करतात, बोली व्यवहारांत तशेंच लिखीत व्यवहारांत. कितले लोक वाचन आपले त्या भाशेंतल्यान करतात, कितले लोक आपले सुसंवाद जो आसा पळय, कम्युनिकेशन त्या भाशेंतल्यान करतात. हे सगळे राजभाशेचे निकश आसता. तुमच्या सांस्कृतीक आनी बाकीचे परिपोशण ही खंयची भाशा करता तो एक निकश आसता. तर राजभाशा कितें फक्त उलयलेत म्हणून राजभाशा जायना. पण हांव कितें म्हणटा, आमी विरोध कोंकणी नाच न्ही. हांव म्हणटा कोंकणी जावंकूच जाय, कोंकणी उरूंकूच जाय, कोंकणी वाडूंकूच जाय. कशी वाटतली? पूण ताच्या संदर्भ मराठी कोंकणीची दुस्मान न्हीच. दोन मुद्दे आहात. पहिलो मुद्दो विष्णूचो तो राजभाशेचे निकश. तुझे निकश कितें वेगळे आहात ताचे परस? एक प्रश्न. दुसरो तो म्हणटा आमी काय विरोध करना न्ही, आमी काय कोंकणीचो दुस्वास करता. तूं कित्याक मराठीचो दुस्वास करता? दुस्वास पळय आयक, हो इश्यू MOI आनी ऑफिशियल लँग्वेज दोनूय मिक्स करूंक जायना. ऑफिशियल लँग्वेज हें गोंयचें अस्तित्व, गोंयची आयडेंटिटी एक सेपरेट आसची आनी ती आयडेंटिटी एक आमी लिंग्विस्टीक स्टेट्स म्हणटात. ऑल आर बेस्ड अपॉन अवर सेपरेट अँड डिस्टिंक्ट आयडेंटिटी. कोंकणी ही आमची आयडेंटिटी. हाजे खातीरूच काका साहेब कालेलकरान पसून तो मराठी, तो महाराष्ट्रीयन आसून पसून कोंकणीचें अस्तित्व राखून गोंय जर सारकें उरूंक जाय जाल्यार कोंकणी आमची राजभास आसपाक जाय असो तांचो पसून हें आशिल्लो. तेच हाजेर हांव म्हणटा की ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट जो कितें आसा हातून एमेंडमेंट हाडूंक जायना. कित्याक हातून इंग्लीश येना. इंग्लीश डज नॉट impede at all in the official language act. हातून येवंक सोदता ती मराठी. आनी मराठी येवपाक गरजूच ना. कितें वायट जातलें पळय कशें जातलें तें. एक तर एक आदवोगाद गोंयांत येता आनी जुइजाच्या पोस्टांक एप्लिकेशन येता. थंय बरयल्लें आहा की कोंकणी मस्ट, मराठी डिझायरेबल. तो आदवोगाद एप्लाय करता आनी ताका जॉब मेळटा आनी तो गोंयांत जुईज जाता आनी तो गोंयकारांक जस्टीस दिवंक शकतलो. ताजे मराठी डिझायरेबल हे इश्यूचेर तो घेवन भितर सरता. आतां गोंया पळय आयक, रोमी स्क्रिप्टाचे उलयतात ते गोंयकारांक बेनिफीट जावपाक, हे महाराष्ट्राक बेनिफीट जावपाक. महाराष्ट्रातली ताका भंय दिसता मराठी जर आमी हे केली तर महाराष्ट्र लोक येतले हांगा जॉब घेतले, सरकारी नोकरी घेतली. बरोबर. ऑन द सेम बेसीस म्हाका कोंकणीचें सांग न्ही. कारवारा लोक कोंकणी उलयता, अंकोला लोक कोंकणी उलयता, भटकळ लोक कोंकणी उलयता, कुंदापूर, उडपी, मणिपाल ते कोचीन मेरेन लोक कोंकणी उलयता. त्या लोकांक गोंयकार आनी कोंकणी उलयता म्हणून आमी हांगा जॉब दिवपाच्यो? हाजें उत्तर दी. ना आयक रे, कितले जाणटे येवन हांगा जॉब खाल्ले, पळय कितले खाल्ले ते. हांव स्टॅटिस्टिक्स दिता. कितले खाल्ले? PWD पळय. मराठी कारवारकार बोल्ल्यात. ना ना म्हणणे कारवारकार कारवारकार अशें म्हणना. ना एक सांग म्हाका, स्पेसिफिक वचना. पूण भाशेचो निकश जर मराठीक लाय जाल्यार हेंय जाता. गोंयचो समाज युनायट करपाक मराठी शकता काय कोंकणीच करूंक शकता? फाल्यां विष्णू जर लंडनाक गेलो आनी स्विडनाक गेलो जाल्यार कोंकणी उलयता ते मनीस आयकून ताका बरें दिसतलें ना? एक कोंकणी गाळ आयकून बरें दिसतलें ना? मराठी खंयची आयकून जातली रे? मराठी हाऊ कॅन मराठी युनायट? तो भाग हांव नाकारना, पूण म्हजें म्हणणें अशें पळय, जांकां मराठी कडेन थोडो तरी एक टच आहा न्ही ते गोंयकार चड भाग्याचे अशें हांव सांगता तुका. म्हजें तरी ठाम मत. कसलें भाग्य? तांकां जें कितें मेळ्ळां पळय वैचारीक हें तें खूब चड मेळ्ळां. तू क्रिस्तपुराण कित्याक बसला हांगा? क्रिस्तपुराण हाडला हांवें मुद्दाम कित्याक लागून? हेच सांगपाक की मराठी गोंयांत केन्ना सावन आसा ती. आनी ताचें कारण कित्याक ताणें क्रिस्तपुराण बरयलें तें. फादर थॉमस स्टीफन भायल्यान येवन गोंयांत रावलो, राशोलच्या सेमिनारान बसून ताणें क्रिस्तपुराण बरयलें आनी थंय ताणें म्हळें क्रिस्तपुराण. थंय क्लियर ताणें सांगलां, हे सर्व मराठीये भासेन लिहिले आहे. ह्या देशीच्या भासां भितर ही भास
परमेश्वराच्या या वस्तू निरोपुसी योग्यसी दिसली म्हणून पण सुद मराठी मधिमा लोकांसी नकळे देखून हे या पुराणाचा फळू बहुता जनासी सुफळू होऊसी कार्य केले. कळलं नाही. सो तेन्ना सावन मराठीचे अध्ययन हे चालूच आशिल्लें म्हणून ताणें मराठीन बरयलें की लोकांक सर्व डॉक्युमेंटरी ग्रांथीक एविडन्स ते क्रिस्त पुराण मागीर फादर आंतोन दला क्रुवा म्हणून ताणें पिटर पुराण बरयलें. आयक रे एकाच हाजेर ते थांबूना. हे कोंकणीचे पयलें व्याकरण फादर स्टिफनानूच बरयलें नाही. ते कित्याक बरयलें ना कोंकणीन, मराठीन कित्याक बरयलें ना? हय पूण त्या व्याकरणाच्या मुखपृश्ठार कितें ते सांग तुका. ग्रामारा द लिंगवा कानारा ब्राह्मणा म्हणून. कित्याक ते कानारा म्हणजे कानारा प्रदेशांतल्या ब्राह्मणांची भाशा ताचें व्याकरण. आयक रे ब्राह्मणांचे पयले जे नियो कन्वर्ट जाल्ले ते ब्राह्मणूच जाल्ले साश्टींतले. तांणी म्हणलें की तुमी आमची पुराणां व्हेलीं सो आमकां तुमी पुराणां दिवची म्हणून. सो तांणी ताका डिमांड अँड सप्लायाचो ताणें मागलो तसो ताणें दिलो तसो. विजय तुजो मुद्दो कित्याक की फादर थॉमस स्टिफन्साक आमी मराठी पुरतो मर्यादीत करून दवरपाक शकनात. 100% करूं शकना. कित्याक ते पळय फायनली इगर्जेची पॉलिसी कितें आसता की जी भाशा लोकांक चड समजता ते भाशेन ते आपले मिडियम वापरप. ताजें एक दोतोरीन क्रिस्ता म्हणून आहा तें ताणें कोंकणीन बरयलें. कित्याक बरयलें कोंकणीन? कित्याक चड लोकांक कोंकणी समजता न्ही म्हणून. सो इफ यू गो इन टू हिस्टॉरिकल एविडन्स ऑफ एक्झिस्टन्स अँड रेलेवन्स ऑफ कोंकणी ते इट हॅज बीन इस्टॅब्लिश्ड अँड दीस केम एट वेरियस स्टेजीस. Before Konkani got 8th schedule, was accepted in the 8th schedule of the constitution. Before it became the official language. हे सगळ्या चितूनच केल्ले हा. हे आता हाजेर परिवर्तन करूंक मेळना. कायद्याक हात लावू नाका. कोंकणीच्या अस्तित्वा संदर्भात चर्चाच ना. कोंकणीचे खंय आसूं ते आमी स्विकारला बरोबर. पण व्यवहारांत ती कितें पद चलता ते अजून पळय न्ही 25 वर्सां जालीं. शासकीय आधार मेळ्ळो. खंय मेळ्ळो रे? सरकार कोणाचें आशिल्लें? जे सरकारान राजभास कायदो पास केलो तांचेच सरकार दीर्घकाळ उरलें तरी ताजो कित्याक हे मेळ्ळो ना कसलोच फायदो. जबाबदार कोण विष्णू? सरकार जबाबदार म्हणटा, लोक कोण जबाबदार? सरकारा इतलेच ताका लोकूय जबाबदार. मागीर म्हणजे स्पश्ट मत सांगता. आनी तेन्ना चळवळीन जो एक मोठो वर्ग आशिल्लो तो वर्ग आज खंय आहा? तो वर्ग आज ह्या कोंकणीक स्विकारना. कळ्ळें न्ही. ताचें एक कारण अशें म्हणजे हांव हें म्हणून म्हणना पूण ऐतिहासीक सत्य अशें की जी लोकांची लोकभास म्हणून जी कोंकणी आशिल्ली ही ग्रांथीक प्रमाण कोंकणी जाली ना म्हणून बहुजन समाज कोंकणी कडेन वळ्ळो ना. हें सादें गणित. आज जे पद्दतीन जे भाशेन पळय बरयतात जी कोंकणी आमी उलयतात किंवा आपल्या आता जी कोंकणी आमी बरयतात ती लोकभास त्या खातीर न्ही. हें तुजें म्हणणें. खंयचें? ती कोंकणी ती ग्रांथीक कोंकणी आहा ती लोकभास न्ही. आज हांव सुद्दां म्हाजे प्रश्न विधानसभेन विचारता पळय हांव कोंकणींतल्यान नाल्यार मराठींतल्यान विचारता. आनी कोंकणींतल्यान विचारता तेन्ना लोक ज्या भाशेन उलयता त्या भाशेंतल्यान विचारता. आज जे बरे कोंकणीचे रायटर आहात पुंडलीक नायक, महाबळेश्वर सैल, कोण तो रामनाथ गावडे, सगळे विष्णू जाणा तेंचो म्हजे परस चड विष्णू जाणा. हे सगळे बहुजन समाजाचे. हांवूय बरयता. सो कोंकणी जे आज कोण चलयता हो बहुजन समाज चलयता आनी बरे रायटर बहुजन समाजांतल्यान येता. सो वेर इज द एक्सेप्टन्स लेवल गोईंग डावन? कित्या वयल्यान म्हणूं येता? कित्या वयल्यान म्हणूं येता की कोंकणी बहुजन समाजाक एक्सेप्ट जायना म्हणून? तो म्हणटा की तुवें सुद्दां कोंकणीन बरयला विष्णू. हांव बरयत आसता न्ही. हांव ना करत ना म्हणला. पण हांवें सांगलें कितें इतल्या वर्सांनी जी ग्रांथीक भाशा लोकांच्या मुखार व्हेली ती लोकांक मान्य जावना. म्हणजे भाषा चेंज करता तूं? भाशेची गोमटी उडयता तूं? भाशेची गोमटी न्ही. भाशा लोक उलयतात ती भाशा प्रमाण करात. ती लोक कोंकणी स्विकारतले.